Deva Mogak Gaya T9, page 4. Talo ubaniya, mapagputakat miyang kayon koroniya, Deva Mogak Gaya. Talo ubaniya, papagputakat miyang kayon koroniya, Deva Mogak Gaya. Deva utoray ko, chifik papagpito, sukliek tay saya, Deva Mogak Gaya. Deva utoray ko, chifik papagpito, sukliek tay saya, Deva Mogak Gaya. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. हांव त्या पासत मागतां. पूण आमी किंबर्ली कोलासो हिचो 21st बर्थडे आसा, 21वो. तर तिचे पासत आमी खास मागणी करुया आनी देवान तिका बरी भाशेन राखल्या पुरो, सांबाळल्या पुरो म्हणून, आनी तिचें जे येवजणे प्रमाणे देवाची इच्छा आसा त्या प्रमाणे तिचें जिवीत घडोवन आयिल्लें पुरो म्हणून. तेच भाशेन विक्टर आनी हुगो हे दोग जवळ्ळे, तांचे 60 वर्सां बत्तात आयज, तांचो बर्थडे आसा. तांचे पासत आमी मागया देवान तांकां कृपेन भरून तांचें काजारी जिवीत त्या भायर जो वावर ते कोत्ता ताचेर यश मेळच्याक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीनो भावनो, आयज आमी भाग्योन तिमोत आनी तीत हे धर्मध्यक्ष हांचें फेस्त समोरुमता. तर आमी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोर पविता देवाक आनी तुमकां भावा भयणी सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओमोचो अपराध, ओमोचो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांगपाक मेरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सुर्गींचे बापा, भाग्यो तिमोतीक आनी तिताक तुज्या धर्मदुतांच्या शिक्षांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुवें भरलें आनी तुजे पवित्र सुबेचे गवळी नेमले. तांचे मोजतीन ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जिवंक आनी तुज्या भाग्यवंतांचो सांगात जोडूंक आमकां तुजे कृपेचो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिठी वेले वचप. जेसू क्रिस्ता सोबें आसा आनी आमकां बाजायला तें जिवीत परगोटवंक देवाचे कुशे पोरमणे जेसू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्लो पावलो
तिमोथाक आपल्या ओपोर बायचे पुताक ही चीट बरयता. देवा बाप्पा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेसू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळो. म्हजे मागण्यांनी तांबून आसतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दिता. म्हजे पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोळ अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करता. तुवें दुखां गळयल्या ताची म्हाका याद आसा आनी तुका नव्यान भेट दिवन दादोशी जावंक हांव आशेतां. दोंग नासलोलो तुजो बाबात हांव विसरूना. लोईस तुजे आजी सोबे आनी युनीस तुजे आवय सोबे पयलीं वचतालो तोच बाबार तुजेय सोबे वचता म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुडायचो आत्मो दिवंक ना, पोगर, घोटायचो, मोगाचो आनी आप दोमावनेचो. म्हणटच आमचे सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोजे नाका वो हांव ताचो खैदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लोचचें न्हय, पूण देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कश्ट सोंसून घे. देवाचें उतर वडोपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौस्तीक विस्मिता. म्हणया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कोयतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कोयतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गोयणोन घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोठात तारून ताचें. जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कोयतीक विस्मिता. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कोयतीक विस्मिता. पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कोयतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, तांणी तीर केल्या संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कोयतीक विस्मिता. उद्गाराक उबे रावया. Soy sorfes moro. Soy sorfes moro. Soy sorfes moro. Soy sorfes moro. Soy वचात आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाळ संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Soy sorfes moro. Soy sorfes moro. Soy sorfes moro. Soy sorfes moro. Soy सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत
आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लूण एमोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मोदें मेंढरां कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुट्टी वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावरेड्याक आपलो मोशारो फावो. घराघरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे लागीं पावलां अशें सांगात. भणीनो आनी भावनो, देवान जेजूक ह्या संवसारांत धाडलेलो आमचे पासत न्हय, पूण ताणें आपलो वावर सुरू केलो. आमी पळयलां कशे भाशेन ताचीं उतरां, ताच्यो कन्यो इतल्यो लोकांक बऱ्यो लागता की ताचीं उतरां आयकूंक आनी ताची पेकोवणी घेवंक लोक येतालो. आतां होच अधिकार तो जांकां आपयता तांकां दिता. आतां हांगसर ब्याच तर लाका म्हणना हितून नेमलेले आसा ताणें आनी तांकां धाडलेले आसात. तातूंत तितूय आसलेलो म्हणटात, जाचें फेस्त आमी समरमता. तीत म्हणना हितून एक जुदेव नासलेलो, तो ग्रीक आसलेलो, पूण तो एकदम भावार्थांत म्हणजे बरे भाशेन जियेतालो, माणसुकेन जियेतालो आनी पावलूक तो बरो लागलो. ताचो स्वभाव असलो म्हण लागलो तो खरेंच क्रिस्तांवपण दुसऱ्यांक शिकयतलो. पूण ताणें ताका नेमलो आनी क्रीट म्हणटा पळय त्या जुंव्यार ताका धाडलो. ताचो भाव तिताचो भाव थंयसर गव्हर्नर आसलेलो, पूण ताणें खूब वावर केलो. पूण मागीर युगोस्लाविया म्हणटा पळय थंयसर गरज आसलेली, थंयसर तो मातसो गेलो आनी परतून आयलो. 9 आनी 4 वर्सांत तो मेलो. थंयसर मागीर म्हणना हितून कितें ना कितें जालें आनी ताका म्हणना हितून माणसुकेन दवरलेलो. मागीर ताची तकली ताणें घेतली आनी ती वेनीस म्हणटा पळय थंयसर एक व्हडलें बाजिलिका आसा मार्कोचें, थंयसर तें दवरलेली आसा ताची तकली. म्हणटच आमी पळयता कशे भाशेन ह्या बियास्तरूंक ताणें जेजून धाडले. तो वेतलो थंय जेजू वेचच्या आदीं तांकां धाडटा. तांकां कित्याक धाडटा तो? तांकां हीच जबाबदारी ताणें दिल्ली आसा. तुमी लांडग्या मदें मेंढरां कशीं वचात, म्हणजे चतूर रावंक जाय पूण सादें, ह्या स्वभावाचे. हो स्वभाव आमकां कसो मेवता? जितली आमी जेजूक एकवटून रावता तितली आमी ताचे सारकीं जाता. म्हजे सवें रिगून रावत म्हणटा तो खरें, पूण म्हजे सारके तुमी जायात म्हणटा. म्हजे जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. म्हणटच जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करता, ताका एकवटून रावता, ताचें काम आमचेर घेता, तेन्ना तो कोण? तो शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. हे भाशेन ताचो मनोभव आमी पत्करलो की ना, आमी ताचे भाशेन शांत आनी चतुरूय जाता. पळयात जेजू कितलो आजीर आसलेलो. कोणेन एक प्रश्न केले की ताका ताजे सगळे समजताले. हें देणें ताका पवित्र आत्म्यान दिल्लें. तो तेच भाशेन ताणेंनूय आपल्या
मुनियारांक दिलेले आसा आनी तेय तेच भशेन कोत्तात. तुमी हिंचर गेले की ना कांय हिंचेच वस्तूंचेर अवलंबून राव नाकात. व्हडलें कितें घेवन वचपाचें न्हय, बेश्टें सादेपणान वचात आनी तुमकां जेवण जाय तें सगळें मेळटलें. हांव पळयतलो तें, लोक दितलो. दिना जात जाल्यार तुमी निराशी जावं नाकात, दुसरेशी वचात. आनी ते भशेन तो म्हणटा तुमकां हांव हो अधिकार दिता. सगळीं पळय दुयेंसां आसात, वायटाकारांक तुमी बरीं करात. कशें कोत्ताले ते, तांचेर हात दवरताले ते बरें जातलें. म्हणटच हे भाशेन ताणें तिमोथाकूय आपल्या वावरांत घेतलेलो. कोणें घेतलेलो? पावलू कोण जाल्लो आसा? जेजूचो एकदम लागशिल्लो ताचें हें पोटघुटणार, ताचें बरें उतर पोटघुटणार जाल्लो. आनी ताका लागून तिमोथाक ताणें निवडलो. तिमोथ एक भुरगो आसलेलो, 15 वर्सांचोच आसतना ताका म्हण हितून नेमलेलो. कितें जालें ताका? ताचो पाय ग्रीक आसलेलो, ताची माय जुदेव आसलेली. ताणें ताका तेणें व्हेलो, पूण तो खरो जुदेव म्हणून ताची सुनोत केल्ली ताणें. कोणें? पावलून. मागीर ते ताका पुतकरूंक लागले. पूण ताची सुनोत करपाची गरज नासलेली म्हणून मागीर तिताक ताणें ते भशेन करूंक ना. आमकां सुनोत करपाची गरज ना, आमी जुदेव जावंक फावना, आमी क्रिस्तांव. जेजू सगळें आमचें जिवीत दिलें की ना परिपूर्णपणे, मागीर आमकां सुनोत करपाची गरज ना म्हणून ताणें सांगलेलें. तिमोथ ताचे बरोबर खूब जाग्यांचेर एक इश्ट कसो वेता, पूण तो ताका कितें म्हणटा? हो म्हजो पूत, ते भशेन ताका म्हणून तूं मानता. ताचें मरण कशें जालें? अशें म्हणटात ते ताका फातरांनी मारलो आनी हे भशेन ताचें निदान जालें. पूण आमी भिवंक फावना. कशेय स्थितीन आमी आसूं, आमकां कितेंय करूं, आमी केन्नाच भिवंक फावना. कित्याक आमचें जिवीत जेजू सवें आसा आनी ताचे पुनर्जिवंतपणांत आमचो भाग आसा. तर आमी भयणीनो आनी भावनो केन्नाच भिवची न्ही. पूण जेजूक जितली आमी एकवटान रावतलीं तितलो जेजू आमचे सगळें आपलो वावर फुडें व्हरतलो आनी आमकां शांती मेळटली. ही शांती मागीर आमी दुसऱ्यांक दितले हांव, कित्याक तो आमकांय धाडटा आमच्या घरादारांनी. आतां तुमी मिसाक आयली की ना, जेजूक आमी घेता हांव. जेजू आमचें सगळें आमकां पयलीं स्वतेर शांत करतलो आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांकूय तो शांती दितलो. देंवचार कितें करता? आमकां उचांबोळ करता, आमची शांती बिगडटा आनी भितरल्यान आमी सारकीं विस्कोटोन वेता. पूण जितली आमी जेजूक एकवटून रावता सगळें थाऱ्यार येता. तर हें थाऱ्यार येवच्याक सदांच मागण्यांत रावात. मागणें कसलें? एकवटाचें. जेजून आमकां सांगलां ते प्रमाणे. कशें करतले आमी? सदांच रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट आनी सकाळची उठ्ठाना 5 मिनट जेजूक सवें उठया, जेजू सवें न्हिदया आनी सगळें बरेंपण आमकां फावो जातलें. आख्खी रातभर आमची मागण्याची जातली, ती आमी केन्नाच विसरचें न्हय. तर हें प्रॅक्टीस करपाक आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू जो जिवीत जावन आसा आनी सुस्कारान आमकां हें जिवीत मेळटा, तर जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें काडया. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावचें न्ही, कित्याक हिंचीच वस्त आमकां शांती हाडिना. हे जेजूचें दवरलें म्हणटच जेजू जो आमचे भितर आसा ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीकन उदीक भरोन येतलें आनी आमी ताचे सारकीं जावंक लागतले हांव, शांतीन जियेतले हांव, सगळें थाऱ्यार येतलें आनी जेजूच्या थिरायेन आमी सगळें करूंक लागतले हांव. आमचीं उतरां, आमच्यो कोरण्यो, आमची चाल उदीकन उदीक जेजूची जातली. हे परी आमी मागण्यांत रावतना सगळें पासत परतून आमी मागया. तुमी हांगसर आयिल्लीं आसात, तुमची खाजगी मागणी आसा ती देवान तुमकां ती पूर्ण केल्या प्रमाण मागया. जांचे पासत आमी हें मीस पेटयता तांकांय देवान बरेंपण फावो करचें, तांचें जिवीत उदीकान उदीक सुफळ करचें. आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी मागण्यांत दवरया. कितलीं जाणां आमचे पासत कितलें कोत्तात, देवा कारगां दिनवास दिवया
आनी तांकांय देवान बरें करचें म्हणून आमी मागया. ह्या वेळार ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून खूब आख्ख्या संवसारांत तोडमोड आसा. आतां आनी एक ताचो नवो प्रयोग आयिल्लो आसला. तें खूब हितून लोकांक मारून उडयता. वॅक्सिनूय आयिल्लें आसा. वॅक्सिनाचें आमकां कांय कळना, पूण आमी बावडतान फुडें पावलां मारया. तर आमी संवसारा पासून मागया. सोर पोदेतरा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं उप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारताय ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक वेलगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. आनी जे हे वॅक्सिन आयिल्लें आसा ताचो बरो परिणाम लोकांचेर जावच्याक आमी हे मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेज 28 आमचे दोनांत उबारून C1. Sporak betuya amche dole ubarun deva varu poluya amche kali subarun deva kalzak beluya tacha moga sarkozau amto mogu vopuya dunya tu chans pore pona ata Soryadana Satli Rokrit Satayamka Chivitiupi Kana Piuna Amche Donatu Barun Sorves Porak Betuya Amche Doleu Barun Deva Vauru Poloya Amche Kali Subarun Deva Kalzak Meluya Tacha Moga Sarkozam Amto Mogu Vopuya. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे खोणवाळे बापा, भाग्योन तिमोताच्या आनी तिताच्या पोरबे दिसा तुजे वेदीचेर आमी दोत्ता ती बोली प्रसन्न जावन पळे. तिचे उद्देशी तुज्या नांवांची मोहिमा पोरजोळूं आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळूं. बऱ्या कोरण्यांनी भरलोलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तायंबात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदेतर आनी शासनाच्या देवा, स्वरूपकालीन स्वरूपताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सोबा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हड्या मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस म्हणचे पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. सोम्या जेजू, आमी ओंडो खाता आनी एकालचिंतलें पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दोत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेलें मागणें आमी सदांच म्हणटा, पूण ह्या वेळार सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय आमच्या मागण्यांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राव सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां.
सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बहुमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D14, page 54. Jesu dakwel ami fante. Jesu dakwel ami fante, dacha jivan ami jivi. Jesu dakwel ami fante, dacha jivan ami jivi. Dakwilaina mocha papa, di samalta mai mokan, udik folfon gocha moran, fante meta goche mapa. Jesu dakwel ami fante, dacha jivan ami jivi. Jesu dakwel ami fante, dacha jivan ami jivi. Auti dakwel tumi fante, moji sove rigun rauche, vilit narik lole fante, nirfonsat le sukun wetle. Jesu dakwel ami fante, dacha jivan ami jivi. Jesu dakwel ami fante, dacha jivan ami jivi. धडे दांपया जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी आजीर जावया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. सर्गींचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. बागयोन तिमोत आनी तितान धरलोलो आनी उचारलोलो बावार्द आमी धरूंक आनी उचारूंक आनी तांचे शिकोवणी आनी देखी पोरमणे जिवन ह्या बावार्ताक बऱ्या कोन्यांनी गोवाय दिवंक आमकां धराळ कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोर पुदेदाद देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमेन. पेज 196 R39. तुझ्या हातान म्हजो हात. तुझ्या हातान म्हजो हात. जेजू 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 गाता हांव तुका तेंकून विस्वासान. जेजू 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 तोतावा तुझ्या हातान म्हजो हात. जेजू 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 गाता हांव तुका तेंकून विस्वासान. जेजू 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 तोतावा तुझे बोरी उंच दोंगून काडून 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 सोडटा हांव तुझ्या उतराक पालो दिवन. दोर्यार 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 चलता हांव तुझे बोरी उंच दोंगून काडून 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 सोडटा हांव तुझ्या उतराक पालो दिवन. दोर्यार 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 चलता